ते आमकां 1915 हेच्या दिसा आमचें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हें जल्माक आयलें आनी दुसरें म्हणटा ते आमचे 1852 ह्याच दिसा दिपाजी राणे आमचे क्रांतीवीर दिपाजी राणे हांणी हांगा सशस्त्र क्रांतीचे मशाल हांगा पेटयली. हें आमकां आज आमचे रिपब्लीक डे पयलीं म्हणटा ती हांगा भुरगीं आसा, सगळे आमचे नागरीक आसा, युवा पिढी आसा, नेक्स्ट जनरेशन आसा. हें सगळ्यांक कळपाक जाय की आज आमी जे इंडियेन उबीं आसा, जे आमी हांगा जगतात, हे रिपब्लीक डे आमी कित्याक साजरो करतात. दॅट इज टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जे आमचे डॉक्टर बाबासाहेब बांडेडकर तांच्या प्रयत्नान, तांच्या मार्गदर्शनान आज आमकां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेळ्ळें आनी त्या कारणां खातीर आमकां समानताय मेळ्ळी, स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी दॅट्स वाय वी लिव इन अ फ्री इंडिया म्हणटा तशें. वी हॅव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मुवमेंट आनी ह्या कारणां खातीर जी क्रांती हांगा सुरू केली हांगा उबे रावन, मागीर दादा राणेन जी क्रांती सुरू केली हांगा उबे रावन, ताजे फळ आमकां सगळ्यांक 70 वासियांक आनी गोंय राज्याक मेळ्ळां. प्रत्येक नागरीक गोंय राज्याच्या आनी भारताच्या कळपाक जाय की 70चो कितलो मोठो वांटो आसा आमचे गोंय मुक्त करपा खातीर. जी तांणी क्रांती हांगा सुरू केल्ली ती 3 वर्सां मागीर दादा राणेन सुरू केली आनी इतले वर्सां मागीर 1852 सुरू केल्ली ती आमकां एक ऑलमोस्ट 100 वर्सां नंतर आमकां गोंय मुक्त जालें आमचें. म्हणून इतलें जें बलिदान आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलें, दिपाजी राणे हांचे सगळे क्रांतीवीरांनी केलें, हें आमकां आमी नाशिल्लीं थंय पण हें आमी इतिहास म्हणटा तें आमची हिस्ट्री हें आमकां शिकयता. आनी ही हिस्ट्री आमच्या हे तरणाटी जी भुरगीं आसा, आमची जी स्कुलांतलीं भुरगीं आसा, माणकुली भुरगीं आसा, आमची युवा पिढी आसा, हांणी हें सगळें लक्षांत दवरपाक जाय आनी लक्षांत दवरून ही फुडें व्हरपा खातीर. कित्याक जेन्ना अशे जाग्याचें संरक्षण जाता आनी ह्या जाग्याचें संरक्षण करपा खातीर अशी समिती आसता, ही समिती हें सगळें घडोवन हाडटा. हाजें नूतनीकरण जावप, हाजें संरक्षण जावप ही अत्यंत गरज आसा. कित्याक हो आमचो इतिहास, 70चो इतिहास जो आमी जगभर पावोवपाक जाय, जगभर लोकांनी मान्य करपाक जाय की आमचो कितलो मोलादीक हात आसा गोंय मुक्त करपा खातीर. आमचे दिपाजी राणे जावनी, दादा राणे जावनी, हांचो कितलो हात आसा, आमचे कितलो बलिदान आसा आमचे गोंय मुक्त करपा खातीर. सो हे प्रत्येक भुरगे जो हांगा आसा, प्रत्येक युवा पिढी आसा आनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की आमच्या सरकारान जी आमी पावलां वयर उठयल्या ती एकच कारणां खातीर की हाजें बरें नूतनीकरण जातलें, भितरल्यानच न्ही बट भायल्यान पसून. जो किल्लो एक टायमार सारको किल्लो आशिल्लो तो आतां त्या सायडीन रिवर सायडींतल्यान जर पळयलो तो अजून तरी पर्यंत किल्लोसो दिसना. सो ताजे हो आमी प्रस्तावा कडेन
पावयल्लो लेटर पसून पावला आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सिद्धेश साळुंके आसा तांकां खबर आसा तांणी अर्द हांगा काम केल्लें आसा आनी फुडले फायली आमच्यो मूव जातल्यो आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 2-3 वर्सां भितर जो हो किल्लो दिसपाक जाय ज्या तरेन जसो सुंदर आशिल्लो एक टायमाचेर तो त्याच भशेन आनी ताज्याकय बरे पैकी हांगा ताजें नूतनीकरण जावन ताजें संरक्षण जावन आमची जबाबदारी आसा ह्या किल्ल्याक त्याच भशेन मान सन्मान दिवपाचो आनी ताजें संरक्षण करपाची ही आमची जबाबदारी आमची प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी फक्त 70 लोकांची न्ही प्रत्येक गोंय राज्याच्या नागरिकाची ही जबाबदारी आसा कित्याक हें फक्त गोंय पुरतें न्ही आमचे नॅशनल एंड इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगा येवन तांणी पळोवपाक जाय तांकां कळोवपाक जाय ह्या भुरग्यांक हिस्ट्री कळोवपाक जाय स्कुलांतल्या भुरग्यांनी हांगा येवन टिचरांनी तांकां समजोवपाक जाय की हांगा केदी व्हडली क्रांती घडली कितले व्हडलें हांगा स्वातंत्र्य सैनिकांनी कितलें बलिदान दिलो आनी ह्याच कारणा खातीर आमचो प्रयत्न आसा की हाजें जाता तितले बेगीन नूतनीकरण जातलें जो मान सन्मान दिपाजी राणे आनी दादा राणेक मेळपाक जाय तो म्हाका खात्री आसा त्याच भशेन मेळटलो जे तांचे राजवाडे आसा ताजें बी नूतनीकरण जावन लोकां पर्यंत हे पावोवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां परत एकदां खूब खूब उनुनीत परबी आमचे